म्हापसा पुलीस स्टेशनान येयला कितें जालें नेमकें आनी कितें तुमकां आयज करून सांगलें? हय आमी आयज सकाळच्यान म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमचे पी.आय. जे प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचे 3 जाण पी.आय. आशिल्ले, कलंगूट मागीर कोलवाळे पेडणे आनी डी.वाय.एस.पी. आशिल्ले म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे. सगळे कडेन आमचे बसून उलोवप जालें. आमचो इश्यू असो आशिल्लो की ते चलयेक तुमी अजून अरेस्ट कित्याक करूंक ना. म्हणजे 295 सेक्शना प्रमाणे तांकां अरेस्ट करपाची गरज ना. ज्या सेक्शनान पळय तेन्ना 41A अंडर नोटीस दिवची पडटा. त्या नोटीसीक तांच्यानी रिप्लाय करूया. सो आमी कितें केलां, आमचे एडिशनल सेक्शना जे उरलेली कारवाय ती आमी एड केल्या. आनी आमचो डिमांड आसलो कितें की त्या चलयेक अरेस्ट कित्याक करूंक ना तो डिमांड आशिल्लो. सो ते पी.आय. म्हणटाले तेजे कडल्यान ते आमचे कडेन सगळी तयारी दवरल्या अरेस्ट करपाची. सद्या तेंच्यांनी कितें केलां आतां की जे.एम.एफ.सीक तेंच्यांनी लेटर केला की आमकां अरेस्ट करपाक परमिशन दी, कित्याक त्या 41A अंडर जे जे.एम.एफ.सी पावर आसा की अरेस्ट करपाची कंडिशन कितें वायलेट केला कितें केला तें अरेस्ट करूं येता. सो तेज्या प्रमाणे एप्लिकेशन मूव केला. आतां आमी तो स्टेटस पळोवपाक वता कितें जाला तो आनी अरेस्ट जेन्ना ती परमिशन जे.एम.सी मेळटलें आमी सॅटिस्फाय जातले की बाबा हेंच्यांनी खरीच तयारी केल्या अरेस्ट करपाची, तेन्ना आमी आमचे हांगासून डिस्पर्स जातले. नाजाल्यार आमी ठरयलां की ताका अरेस्ट केल्या शिवाय आमी हांगाच्यान भायर सरचे ना म्हणून. पण जो पर्यंत आमकां ह्या पुलीस स्टेशनावयल्यान एश्युरन्स मेळना, तेंचे एश्युरन्स दिला आमकां, एश्युरन्स दिवन सांगला करता म्हणून. पण जो पर्यंत घडामोडी घडना आनी आमी स्वता अक्षरशः आमच्या दोळ्यांनी पळयना की ह्यो गजाली घडल्या म्हणून, तो पर्यंत आमी हांगच्यान वचचे ना. आनी आमकां ते चली अरेस्ट जाल्ले जाय, ते वेलिंग्टनी गेला म्हणून आमकां सांगला तेंच्यांनी. आमचो प्रश्न असो आशिल्लो की वेलिंग्टनी गेले कशें म्हणून, कित्याक इतलें सगळें जालां, नोटीस इश्यू केल्या, आनी ताका वचून दिवपाक नाशिल्लें. कंडिशन कितें तेंच्यांनी घातला 41A अंडर ती आमकांय खबर ना कितें कंडिशन घातली. आतां ते गेले जाल्यार आमकां हजर जाय आशिल्लें. म्हणून आमी आतां कितें करता, वचून तो स्टेटस कितें आसा पळय कोर्टांतलो तो स्टेटस चॅक करतले, येतले आनी आमी हांगा फुडलें डिसिजन मागीर कितें घेतलें. ओके.